कोलवा म्युझिक डीजेचेर हल्लो जालो। अश्विन आल्वारिसान डीजेन कोलवा पोलीस स्टेशनार कागाळ केल्या। वेळ जाल्ल्यान ताणें गुडमॅन रेस्टॉरंटान वाजोवपाचें बंद केलें तेन्ना चिचोण्याच्या फ्रँटी मिनेझीस आनी कोलवाच्या एंथनी फर्नांडिसान खंय ताचेर हल्लो केलो अशें ताणें पुलिशेंत कागाळ केल्या। गोवा एंटरटेनमेंट असोसिएशनान ह्या घटनेचो निशेध केलो। I was doing my normal show at Kolwa. I do karaoke shows there twice a week, and this group of Goans, including Freddie and Anthony, they came with some friends of theirs from Bombay. And we had a good evening. Requested when it was time to close. They wanted to sing some more songs, and I said I cannot play one more because the restaurant is closing. And then they said, no, you have to play. We're Dons of Kolwa. And got really aggressive. Sent a couple of bouncers to threaten me. You have to play. I said, see, it's not my place. I have to close it. And so I stopped the music. And then they said, okay, you're not listening to us. And they were abusing tremendously and threatening me. And I didn't listen. I packed up my stuff and I went out. And that's when they all ganged up and punched my face. A group of 5 to 6 guys, thrashed me from all sides. Yesterday night there was an assault near a Woodman Bar restaurant at Kolwa. Accordingly, our staff has reached. The 100 ambulance was sent to hospital, and we received a complaint at 12 o'clock today from the Ashwin Alvarez. Accordingly, we registered the complaint against Freddie Menezes and Anthony Fernandez under section 323, 506, 504, 341, 352, and 34 and 35 IPC. So we tried to locate the accused person, but they are absconded at present. गोवा एंटरटेनमेंट असोसिएशनान आर्टिस्टाक मारबड केली म्हूण निशेध केलो। These problems are far and wide. It's affecting each and every one of us. It's our appeal to Manohar Parrikar as our Home Minister to do something about this. The people of Goa would back him if he takes a tough stance against this. The time has come where all lumpen elements have now raised their ugly heads, and people of unsocial backgrounds are holding or ruling the roost. The time has come to cut this head once for all. प्रुडंटा खातीर सावेव डायस। आता पळया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। भुरगीं आनी चलयांचेर अत्याचार चल्ल्यात म्हूण प्रदेश महिला काँग्रेस आवाज काडटा। सांग्यार चलयेच्या खुनाचो सारको तपास जावंक ना। काणकोणचे बालरथाच्या टायट ड्रायव्हराचोय काँग्रेसीन विशय काडलो। वाय बालरथ ड्रायव्हर्स आर बीन टेकन बिकॉज तांच्या हातींत आमी आमच्या भुरग्याचो सेफ्टी दिल्ली आसता। तेका ड्रंक म्हणून ताका धरलो, ताका आनी एक्शन घेवपाक तुमी रावनाकात। कितें ताका क्वेश्चन करतली वा ताचेर कितें विचारतली म्हणून डायरेक्टली काडा आनी सस्पेंड करा बिकॉज ही नोज दॅट 50-60 स्टुडंट्स आर ही इज टेकिंग अ रिस्क ऑफ 60 स्टुडंट्स आनी ती 60 भुरगीं कोणाची भुरगीं जावपाक शकता। आयज हांगा बॉम्बे ताका स्लीट करून मारलो, सेक्शुअल सॅटिस्फॅक्शन जावना म्हणून युनिफॉर्म घालूना म्हणून चलयेक बॉयज टॉयलेटान दवरला। थर्ड म्हणटा ते पिवन स्वता पिवन स्कुलाचोच 5वी भुरग्याक 5 वर्साच्या भुरग्याक रेप करता। हांगा गोंयांत इतलें जावन कांय ना। आय थिंक दीस गव्हर्मेंट इज एक्टिंग डेफ ऑर डम। मर्डर जाल्लो तसोच हालीं फाटीं सांग्यार एक मर्डर जाल्लो ल्हान भुरग्याचो 10 वर्सांची चलयेक गळो दाबून मारले। 2 दिसां उपरांत 2 दीस जाता तेजेर कांय सारकी कोण इन्क्वायरी नासता कांय नासता आनी असली ज्यो केसी आसात त्यो थोड्या दिसां उपरांत त्यो तेजेर कांयच निकाल येना, ते दाबले वतात। बायणा रवींद्र भवनात संयोगम सांस्कृतिक गरबा दांडिया कला संघ वास्को वतीन दांडिया डान्स कार्यशाळा सुरू केल्या। ती 19 सप्टेंबर मेरेन चलपाची। हो एक दांडियाचो कार्यक्रम जेन्ना आमच्या गोंयांत घडटा तेन्ना आमचे भुरग्यांक सुद्दां ह्या नृत्यान एकदम प्रशिक्षण घेवन फुडें तांच्या हितून कॉम्पिटिशनान पार्ट घेवपाक शकता। आमी लिमीट केल्ली 60 जाणां खातीर एंट्री, पण अजून पर्यंत म्हाका दिसता मोर दॅन 75-80चेर पावला आनी अजून आमी एक 5-10 वाडोवपाक सुद्दां ताका सांगलां आनी वाडयतले जाय जाल्यार, कित्याक लोकांक कोणाक निराश करपाची आमची इच्छा ना।
करमळेच्या सुनंदाबाई बांदोडकर हायस्कुला वतीन गावात स्वच्छ पखवाडा रॅली जाली. प्रत्येक नागरिकान आपली जबाबदारी वळखून गार्बेज ट्रीटमेंट गार्बेज जी आसा तिची विल्हेवाट लावपाची जाता तितके प्रयत्न करप. माझ्या गांवच्या सगळ्या भावा भयणांक तुमच्या माणकुल्या भुरग्यांकूय हांव विनंती करता, तुम्ही आज शाळेन शिकता आसतनाच सुरवात करा की आमी आमचो परिसर स्वच्छ कसो दवरूं शकतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.